भाग तिसरो. लॉयलाच्या इनासा बोरी प्रवास आणि जेजुईटांची स्थापना. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या भागांत आम्ही सांत फ्रांसिस शावेराच्या सुरवातेच्या जिविताचो आणि शिकोवपाचो नियाळ केलो. आयज आमी शावेराच्या जिविताच्या एका मुखेल पावड्याचेर आणि लॉयलाच्या इनासा बरोबर ताचे अनुभव आणि जेजूची संस्था म्हणजे जेजुईट संस्था स्थापन करपाक ताची भूमिका हाचेर नियाळ करतले. लॉयलाच्या इनासा कडेन शावेराचो एन्काउंटर. सांत फ्रांसिस शावेराचो प्रवास समजून घेवपाक पयलीं ताच्या लॉयलाच्या इनासा बोरी जाल्लो एन्काउंटराचो अभ्यास करचो पडटलो. पॅरिसांत शिकतना शावेराची आनी इनासाची ओळख जाली आनी ताका लागून शावेराच्या जिविताक वेगळीच दिशा मेवली. इनासाचो प्रभाव. लॉयलाचो इनास हो एक खोडेगाठ आनी अद्भुत मनीस आसलो. तो त्या वेळार पाद्री नासलो, पूण खोलायेन आत्मीक आनी आध्यात्मीक निरीक्षण करपी मनीस आसलो. ताणें खोलायेन आध्यात्मीक अभ्यास केलोलो आनी त्या वेळार ताका देवाचे विचित्र अनुभव आयले आनी देवा कडेन आपलो संबंद खोलायेन वाडोवपा खातीर आध्यात्मीक मार्ग ताणें आपणायले. मोंतमार्त दोंगरावेलो अनुभव. इनासाच्या प्रवासांतलो एक म्हत्वाचो खीण म्हणल्यार मोंतमार्त दोंगरावेले फामाद व्रत, जाका आमी फाटल्या भागांत स्पर्श केला. हांगासर इनास, शावेर आनी हेर थोड्यांनी गरिबींत रावपाची आनी मिशनरी वावराक ओपून दिवपाची प्रतिज्ञा केली. इगोर्जेची सेवा करपाची आनी क्रिस्तांव भावार्थ परगटपाची ही एक गंभीर प्रतिज्ञा आसली. जेजूच्या साथीदारांची निर्मिती. ही प्रतिज्ञा केलेल्या इश्टांच्या पंगडाक जेजूचे साथीदार म्हूण ओळखूंक लागले. तांणी पाप सायबा लागसावन मान्यताय मागली आनी ते खंयच्याय मिसावाच्या वावराक तयार आसतले म्हूण उतर दिलें. तांणी गरीबसाण, निर्मळाय आनी आज्ञादाराक रावपाची प्रतिज्ञा घेतली आनी इगोर्जेक आनी तिच्या मिसावांक तांचे समर्पण अकोण आसलें. पयले जेजुईट. 1540 वर्सान पाप साहेब पावलो दुसरो हाणें ह्या पंगडाक धर्मीक म्हूण मान्यताय दिली आनी ती सोसायटी ऑफ जेजू जाली. जेजुईट तांकां ओळखूंक लागले. तांची सेवेची पद्दत वेगळी आसली. शिकोवप, शिस्त आनी मिशनरी वावराक ते अदीक म्हत्व दिताले. पापसायबाक दिलेल्या उतरा वरवीं तांकां इग्रोजमातेन एक बलिश्ट आनी प्रभावी शक्त फावो जाली. जेजुईटांच्या स्थापनेंत शावेराची भूमिका. जेजुईटांच्या सुरवातेच्या काळांत सांत फ्रांसिस शावेर हाचो म्हत्वाचो वांटो आसलेलो. पाद्री म्हूण नेमणूक जाल्या उपरांत शावेराणें इनास आनी हेर सुरवातीच्या जेजुईट मनशां बरोबर नव्या समाजाची स्थापना सुरू केली. ताची मिशनरी उमेद आनी भावार्थ परगट करपाची आवड ताका आठवेच मोल आसलें. पयले जेजुईट मिसांव. शावेर हाणें आपल्या वांगड्यान सांगाता पयल्या मिसावाची सुरवात केली आनी ताका लागून तांकां थोड्या आव्हानांक आनी विचित्र प्रदेशांनी व्हेले. ते पोर्तुगाल राज्यांत गेले आनी थंयच्यान तांणी क्रिस्तांव धर्माची परगटणी करपाक सुरवात केली. जेजुईट लोकांचो जागतीक विस्तार. जेजुईट फुडें वचून कातोलीक इगोर्जेच्या इतिहासांतली एक प्रभावी धर्मीक संघटना जाली. तांचे मिसांव पयस पयस पावलें आनी युरोप, आशिया, अमेरिका आनी आफ्रिकेंत क्रिस्तांव धर्माचो प्रसार करपाक तांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. शिकोवप आनी सामाजीक न्यायाचेर बारीकसाणीन विचार करप. जेजुईटांचें एक खाशेलेपण म्हणल्यार शिकोवपाक तांचें समर्पण. जेजुईट इस्कॉलां आनी विद्यापिठां स्थापून शिक्षणीक मळार ते जायतेच फुडें गेले. त्या भायर सामाजीक अनितीचेर उपाय काडपाक आनी मनीस हक्कांचो पुरस्कार करपाक जेजुईटांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. सांत फ्रांसिस शावेर हाणें लॉयलाच्या इनास हाका मेळून जेजुईट संस्थेची निर्मिती जाली आनी इनासाच्या प्रवासाची कातोलीक इग्रोजमात आनी इतिहासाचेर आनी संवसारभर क्रिस्तांव धर्म परगटणेचो व्हड परिणाम जालो. शावेराची मिशनरी भावना आनी जेजुईट लोकांची
आपल्या मिसांची प्रतिज्ञा आजी संवसारांत अमोर पुरगोटणी जाली. ह्या भागांत म्हजे वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार. येवपी भागांनी आमी शावेराच्या विशिश्ट मिशनरी कार्यावळींनी खोलायेन पावतल्या आनी ताचे प्रवासान ताका मेळलेल्या आव्हानां आनी आडकोळींचो तशेंच ताच्या यशाचो अभ्यास करतल्या. भाग 4 पळयत रावात, जंय आमी शावेराचे पोर्तुगालांतले पयले मिसांव आनी ताच्या सुरवातेच्या मिशनरी कार्यावळींचेर नदर मारतल्या. देव बरें करूं.